गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान नेमिल्ल्या 12 उमेदवारांक तोंडी परीक्षेत 15 पैकी 15 मार्क मेळिल्ल्यान हे मार्क तांकां फावोरान दिल्ले हे सिद्ध जाता असो निष्कर्ष चौकशी समितीन काढला। वेंचणूक अधिकारी DM बोरकारान दिल्या चौकशी अहवाला प्रमाण विधानसभा वेंचणूक आचारसंहिता लागू जावचे आदले दिसा ह्या 12 जाणांची मंडळांत नेमणूक केल्ली। ह्या 12 कर्मचाऱ्यांक कामावेल्यान काडून उडयल्यात। गोंय विधानसभा वेंचणूक आचारसंहिता लागू जावच्या आदल्या दिसा गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 12 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्ली। ह्यो नेमणुको फावोरान केल्यात अशी कागाळ सह्याद्री सिनारी ह्या उमेदवारान केल्ली। ह्या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर सरकारान निवृत्त सरकारी अधिकारी DM बोरकाराची नेमणूक केल्ली। ह्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतना बरेच गैरप्रकार जाल्ले असो अहवाल बोरकारान दिलो। ह्यो सुवाती भरपा खातीर परतून जायरात दिवची अशी सुचोवणी ह्या अहवालांत केल्या। सरकारान हो अहवाल मानून घेवन 12 कर्मचाऱ्यांक काडून उडयल्यात। नेमणुके वेळार गैरप्रकार जाल्यात ते अशे तोंडी परीक्षेत 12 उमेदवारांक दिल्ले 15 पैकी 15 मार्क, वैजकी तपासणी करिनासतना केल्ली नेमणूक, चारित्र्याचो दाखलो घेनासतना केल्ली नेमणूक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया। जुवारीचे 400 कामगारांनी शुक्रारा आंदोलन करून जेल भरो केलो। कामगारांक अटक करून वेर्णे पुलीस स्टेशनार व्हेले। जुवारीचे सुमार 600 कामगार फाटले कितलेशेच म्हयने बेकार आसात। तांकां काडून भायल्यांक कोंत्रादाचेर घेतात म्हूण कामगारांचें आंदोलन चल्लां। हो तांचो दुसरो जेल भरो। कंपनी इतल्यान आयकना जाल्यार बायल भुरग्यांक घेवन पुलीस स्टेशनाचेरूच उपासाक बसपाची शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। कंपनी वा श्रम आयुक्ता कडच्यान उतर मेळ्ळा मेरेन वैयक्तीक बॉन्ड दिवंक ते तयार नाशिल्ले। गोवा क्रांती सेना मजदूर युनियनान परत एकदा जुवारी खातीर जुवारीच्या न्याया खातीर स्वताक सगळ्यांनी कोर्ट अरेस्ट करून घेतलेले आसा आणि जवळ 400 लोक आमी सगळे कोर्ट अरेस्ट जाल्ले आसात आणि आमच्यो मागण्यो आसा ज्यो मागण्यो मान्य करूंक ना मॅनेजमेंटान, ताका लागून आमी हे कोर्ट अरेस्ट जाल्ले आसा। स्वताक आमी मॅनेजमेंटाक आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगलेलें आहा की जे कामगार भायले हाडून भितर काम करतात तांकां बेगींतल्या बेगीन भायर काड म्हणून, पण अजून दोगांयनी आमची मागणी मान्य केल्ली ना। ताका लागून खास करून आयज जो जेल भरो जाला त्या जेल भरोक आमी कसलेच एकूय पेपर सायन करचे ना। आमी स्वताक बॉन्ड दिवन सुटचे ना। तेच भाशेन आमी आयज निश्चय केल्लो आसा की जर आमकां मॅजिस्ट्रेट आनी गव्हर्मेंट आनी मॅनेजमेंट संगनमतान सारकें हें करून जर आमकां निर्णय घेवन सोडिना जाल्यार हांगाच्या हांगा आमचो हंगर स्ट्रायकाक सुरवात जातली आनी ते हंगर स्ट्रायक इनडेफिनेट आसतलो। हे आमी मॅनेजमेंटाक तशेंच गव्हर्मेंटाकूय कळोवंक सोदता। आमी आमचेर अशांतीचो मार्ग गव्हर्मेंटान आनी मॅनेजमेंटान हाडचो न्हू। मडगांव फोंडे मार्गार बोरये पुला कडेन आशिल्ल्या सर्कलाचें काम सारकें जावंक नाशिल्ल्यान थंय आत्रे पयऱ्यान एक्सिडेंट जायत असतात। फाटले 3 म्हयन्यात थंय कितलेशेच गाडयांक एक्सिडेंट जाल्यात। गाडयो वलतार सरळ उमथतात। त्या सर्कलाचें काम परत करचें म्हूण बोरयेकार मागतात। बिरेस्तारा तेच वलतार परत एक ट्रक उमथलो। हांव लोकल पंच लागीं म्हज्या घर हिंगा डेली रातचे कितें एक्सिडेंट जायत आसता आनी हे सर्कल व्हडलें आसल्या कारणान ते एक्सिडेंट चड जावपाक गेल्ले। आमी फाटीं 2-3 म्हयने पयलीं PWD इंजिनियराक सांगलें सर्कल बारीक करची म्हणून। तेणें आमकां सांगलें सर्कल बारीक करता म्हणून। आतां पासून बारीक करूं ना। तेणी एक्सिडेंट पळोवन तरी आतां बेगीनूच तें सर्कल ल्हान करचें। कितले एक्सिडेंट जाले आतां? भरपूर एक्सिडेंट जाता हांगा। आयज हो केन्ना एक्सिडेंट जालो? हो जाल्यार आतां 1 वर्स जालें। आनी कोणा मोटरसायकल? कोणा एक मोटरसायकल आसा। आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव।